देवान आमकां सगळें आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केल्लें आसा आनी देवाक जाय आमी तें बरेंपण दुसऱ्यांक दिलोलें. हेंच जावन आसा मोगाच्या भावन भयणो आयच्या शुभ वर्तमानाचो जी शिकवण ती आमकां जेजू दिता ती. जेजू आमकां न्हू दर एक जाणांक दर एक क्रिस्तांवांक ताणें एक आपोवणें दिल्लें आसा. जेजू जावन आसा आमचो सर्गीचो उजवाड आनी तो आमकां म्हणटा तुमी संवसारांत उजवाड जायात. दर एक क्रिस्तांवांक आमकां उजवाड जावंक आपयल्लीं आसात. जेन्ना आमी आमच्या बऱ्या करण्यांनी दुसऱ्यांक आदाराचीं जातात तेन्ना आमी दुसऱ्यांक आमचो उजवाड दितात आनी हे भाशेन आमी जेजूच्या हे आपोवण्याक आमी मान दितात. आनी आमी मोगाच्या भावन भयणो आमी दुसऱ्यांक कशे तरेन आमी दिवे वो उजवाड जावंक शकतात काय. पयले सुवातेर आमी आमच्या ह्या जिवितांत आमी कित्याक आयल्यांत वो आमच्या जिविताचो मुखेल हेतू कितें तें आमी जाणा जावन घेवंक गरजेचें. आमी तरी नकळत आमी कित्याक ह्या संवसारांत आसात ती जाल्यार आमच्या जिविताक कांयच अर्थ आसचो ना. लॉयलाचो सांत इग्नास न्हू जिविताची मुखेल हेतू कितें तें न्हू हे थोड्याच उतरांनी तो म्हणटा आमी सदांच न्हू पयले सुवातेर आमी ताकाच जाणा जावन घेवंक. कोणाक देवाकूच जाणा जावन घेवंक, ताचीच महिमा आनी वाखाणी करूंक, ताचीच सेवा करूंक, ताचोच मोग करूंक आनी ताचेच बरोबर आपलें जिवीत जियोंक हो जावन आसा दर एक जाणाचो मुखेल हेतू हे संवसारांत जियोवपाचो. आनी आमी हें करतात जाल्यार न्हू आमी खऱ्या मार्गार आसात.